प्रितीच्या भावन भयणो, एक दीस एक अस्तरेची गाडी मदें रस्त्यारूच बंद पडली आनी त्या वेळार जायतें ट्रॅफिक आसलें. तिणें आपल्या गाडयेचो हूड उगडलो आनी ती पळोवंक लागलें कितें प्रॉब्लम आसा काय म्हूण. हें करता आसतना जायते लोक तिचे कुशींतल्यान वताले, हॉर्न मारीत वताले आनी तिका उतरांनी ते उलयताले. पूण कोणूच तिका आदार करूंक मुखार सरलो ना. तिणें घोडे 100 गाडयो मेजल्यो आसतल्यो, कोणूच तिका आदार दिवंक मुखार येयलो ना. आनी शेकी एक मनीस येता आनी आपली गाडी थांबयता आनी ती बायलेक तो आदार दिता तिची गाडी स्टार्ट करूंक. ओय मोगाच्या भयणो, म्हणणेच्या पुस्तकांत न्हू अशेंच एक वड आसा. 3 आवेस्वरांत 27वी वड अशें म्हणटा, म्हज्या पुता तुजे लागीं घोडटा जाल्यार उपकार करूंक जाय ताका तो करिनासतना रावूं नाका. घोडी आमी न्हू ह्या लोकां भाशेन ह्या बायलेक आदार करिनासले त्या लोकां भाशेन बिजी आसात. आमी खंय ना खंय तरी वचोंक आमी बिजीच आसात, राश करतात आमी आयज न्हू. आनी हें म्हणणेचें पुस्तक मुखार अशेंय म्हणटा, तुजे लागीं घोडटा तेन्ना तुज्या पेल्याक म्हणूं नाका चल वच, नव्यान ये फाल्यां येतलो. आनी हाकाच लागून न्हू आयच्या वाचपांत शुभवर्तमानांत जेजू पयलेच वडीन म्हणटा न्हू, दिवो पेटोवन कोणूच ती एके पाळे पंदाक लिपयना वो भाजये थोडा दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांकूय उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पॅड्डार दवरतात. जेजूक नाका आमी आमच्या बरेपणाचो उजवाड लिपयन दवरलेलो, ताका जाय आमी तो दुसऱ्यांक सगल्यांक फांकयलेलो. देवान आमकां सगळें आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा आनी देवाक जाय आमी तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिलोलें. हेंच जावन आसा मोगाच्या भावन भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानाचो ची शिकवण ती आमकां जेजू दिता. ती जेजू आमकां न्हू दर एक जाणांक, दर एक क्रिस्तांवांक ताणें एक आपोवणें दिल्लें आसा. जेजू जावन आसा आमचो सर्गीचो उजवाड आनी तो आमकां म्हणटा तुमी संवसारांत उजवाड जायात. दर एक क्रिस्तांवांक आमकां उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. जेन्ना आमी आमच्या बऱ्या करण्यांनी दुसऱ्यांक आदाराचीं जातात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमचो उजवाड दितात आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या हे आपोवण्याक आमी मान दितात. आनी आमी मोगाच्या भावन भयणो, आमी दुसऱ्यांक कशे तरेन आमी दिवे वो उजवाड जावंक शकतात काय. पयले सुवातेर आमी आमच्या ह्या जिवितांत आमी कित्याक आयल्यांत वो आमच्या जिविताचो मुखेल हेतू कितें तें आमी जाणा जावन घेवंक गरजेचें. आमी तरी नकळत आमी कित्याक ह्या संवसारांत आसात तीं, जाल्यार आमच्या जिविताक कांयच अर्थ आसचो ना. लॉयलाचो सांत इग्नास न्हू जिविताची मुखेल हेतू कितें तें न्हू हे थोड्याच उतरांनी तो म्हणटा आमी सदांच न्हू पयले सुवातेर आमी ताकाच जाणा जावन घेवंक, कोणाक देवाकूच जाणा जावन घेवंक, ताचीच महिमा आनी वाखाणी करूंक, ताचीच सेवा करूंक, ताचोच मोग करूंक आनी ताचेच बरोबर आपलें जिवीत जियोंक. हो जावन आसा दर एक जाणाचो मुखेल हेतू हे संवसारांत जियोवपाचो. आनी आमी हें करतात जाल्यार न्हू आमी खऱ्या मार्गार आसात. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, आमी कशीं जातलीं उजवाड जातली तें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, एक दिव्याक वो एक पणटेक तेल जाय. म्हणटकीर आमी आमच्या जिवितांत आमकां देवाची गरज. देवान आमकां बरेंपण दिल्लें आसा, देवान आमकां आपलें उतर दिल्लें आसा. आमी तें वाचून नियाळून आनी आमच्या जिविताक लावंक तें गरज. तर आयज ताकाच लागून जेजू म्हणटा न्हू उतरांत म्हणटोच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चतराय दवरात. हें आमकां सगल्यांक एक आव्हान कशें, एक चॅलेंज कशी की आमी देवाचें उतर वाचून तें नियाळून तें आमच्या जिविताक लावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान देवाकूच आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आयजचें हें आयचो हो शुभ वर्तमान आपयता. तर मोगाच्या भावन भयणो, ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना
आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आनी आमी पळया जायते फावटी आमी आमच्या भाव भयण्यांक जीं कश्टावतात जीं त्रासान आसात तांकां आमी उजवाड जावंक पावल्यात काय वो ना तें आमी मतीन धरुया आनी नियाळुया आनी पळया आमी करूंक ना वा आमी असलीं मनशां जावंक नाय जाल्यार देवा लागीं तीच कृपा मागुया आनी बोड मागुया आमी ताच्याच मोगान भरोवन ताचोच मोग अनुभवून दुसऱ्यांक आमी उजवाड जावंक हें जावं दी आमचें आयच्या दिसाचें मागणें.